मोगाच्या भाव भयणीनो 1204 वर्सा चौथाव्या पाप साहेबान अर्बन त्याने ही दबाची एक परब फिरगोचेर स्थापली. कित्याक जाय एक वर्सा फाटी 1203 वर्सा एक पाद्री प्रागचो एक पाद्री त्याच्या मनांत काळजांत जायते आपल्याच अपवण्यांचे दुबाव आयिल्ले आनी हो दुबाव एक वेळ पयस करूंक ताचे उजवाड मेळोवंक तो रोमा शारांत वेता आनी वाटेर बसत्या गांवांत तो विसर घेवन थोडो दीस थांबता. सकाळीं मीस पेटयतना अशें घडलें. ताणें होस्त हातांत घेतलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर पोवची. मागीर तो होस्त ताणें वयर काडलो आनी वयर काडटची होस येवचें मास जालें आनी तातूंत रगत व्हांवूंक लागलें आनी तें ऑल्तरार पडलें. कोरपोल हात आमचो कुडको ताचेर पडलें आनी हें पळोवन तो घुस्पलो एके वाटेन आनी त्याच वेळार ते सगळे दुबाव पयस गेले. ही खबर पापसाच्या कानार पडली आनी जायते चवकशी करून तपासणी करून फुडल्या वर्सा 1264 वर्सा पाप साहेबांनी ही परगोट स्थापली. व्हड खोशयेन उमेदीन इगोर्जीन फेस्त केलें. तेजो कूड आनी मास रगत हें फेस्त इगोर्जेन ताणें स्थापीत केलें. कित्याक त्या वेळार एक मिलार घडलेली आनी हीच परब आमी आज करता. आनी ही परब आमकां कितें सांगता जायत देव आमकां केदींच साणिना. तो आमकां ही यात्रा करतना आमकां मास आमकां जेवण दिता. कुडीचें मास आनी आत्मीक मास रगत दिता. ही आमी पळयलां आजच्या वाचपांत. पयले वाचपान मोइसेस जिदेवांक आदलें कितें घडलेलें ताची याद करता. तो म्हणटा तुमी कैदी आसलेत खूब वर्सां इजिप्तांत आनी सोरसपान तुमकां सोडले आनी तुमकां 40 वर्सां एके भाशेन यात्रा करूंक पडली आनी तुमी अरंत आसतना तुमी भुकेले आनी थानेले आनी तुमी गुणवूंक लागले देवाचेर. म्हणूंक लागले इजिप्त आमकां जायते मास जायतें जेवण आसलेलें आनी आमकां भुकेन थानेन मरतात. आनी तेन्ना मोइसेसान मागलें की देवाक आनी देवान सोरसपणान तांकां मान्ना कसलें एक जेवण दिलें सद्दां दिलें आनी थान भागूंक एक खडपाचें उदक व्हांवयलें तांकां उदीक दिलें. सोरसपर केदींच साणिना. यात्रा करतना आमकां जें आमकां जाय जें कुडीक जाय तें आमकां मोगान दिता. तशेंच एकदां आमची यात्रा सोंपतली आनी आमची तशेंच आमची कुडीची न्हय फकत आत्म्याची यात्रा सोंपतली आनी यात्रेक आमकां एक दुसरें जेवण दिता तें आत्मीक जेवण. हें आमी आयकलां शुभ वर्तमानांत. जेजू म्हणटा हांव सर्गेचो जिवो उंडो. उडो जावन आसा म्हजें मास आनी म्हजें रगत. जो कडेन मास रगत खाता पियेता ताका सासणीक जिवीत मेळटलें. Jesus is the living bread. If we eat that bread, eat his flesh and drink his blood, we will get eternal life. हें जुदेवांच्या मनाक वचून नासलें. पूण खरोच जेन्ना आमी देवचें मास खाता रगत पियेता तेन्ना आमचे मदें जायतें घडटा. पयलीं म्हणजे आमचे मदें एकवटाय दिसता. हें पळयलां दुसरें वाचपाक पावलो कोरिंथकांत हाची आठवण करता. म्हणटा तुमचे मदें एकवटाय ना एकचार ना. कित्याक त्या वेळार आसले 2 प्रकारचे क्रिस्तांव. जुदेव ते क्रिस्तांव जाल्ले दुसरे ते अनभावा ते पेगन म्हणटा ते क्रिस्तांव जाले. तांचे मदें एकवट नासलेलो पूण ते एका बरोबर जेवण करताले. थंय उडास कोता हें
आत्मीक जेवण एकवटायता एक चार हाडटा. तशेंच जेन्ना आमी संवसारांत प्रवास करता तेन्ना हें आत्मीक जेवण आमकां भलायकी दिता, घोटाय दिता. जिवीत साधना खूब खूब अडचणी आसतात. जेन्ना आमी जिवचें मांस रगत खाता पियेता तेन्ना आमी हांगा मिसाक येवन सदां आयताराक जेजूक आमच्या काळजांत घेता तेन्ना आमकां एक भाशेन एक घोटाय एक स्ट्रेंथ आमकां मेवता. जिविताचे अडचणी तांकां पात दिवंक आनी आत्मीक जिवीत सारूंक. आज आमी खास ह्या मिसा पेटीन वांटो घेतना ही परब करतना जेजूक व्हड कुशेन आपणाच्या आत्म्याक घेवया. आनी जो एकवट बापा पुता आनी पूत वंदा सगळें आसलेलो तोच एकवट आमच्या फॅमिलींक, आमच्या कुटुंबांक, आमच्या समाजाक आसूंक आज आमी खास देवा लागीं ह्या मिसा भेटेन मागुया.